सगळ्यांक येवकाराच्या स्पेशल इंटरव्यूत कांय दीस फाटीं आमी पळयले इंडियेची T20 जे यंगस्टर आमचे साऊथ आफ्रिकेक गेल्ले T20 4 मॅचींची सिरीज खेळपाक आनी 3-1 अशें ते जिखून येयले थंयच्यान. हेका गोवा कनेक्शनूय आहा. गोवा कनेक्शन इतल्या खातीर गोंयचे जे GCAचे रोहन गांवस देसाय सेक्रेटरी जे आहा ते ह्या टिमीचे टीम मॅनेजर आसले. टीम मॅनेजर रोल तसो खूब म्हत्वाचो स्पोर्ट्सा भितर आनी स्पेशली क्रिकेटी भितर. आनी ते आतां तो टूर कंप्लीट करून गोंयांक पावले. सो आमी म्हटलें तेंचे कडेन चर्चा करुया. टूर कसो जालो, कांय भितरल्यो गजाली, कांय भायल्यो गजाली आमकां तो सांगताले पळोवया. म्हणून आमी आतां GCA ग्रावंडार आहा आनी आमच्या वांगडा आहा रोहन गांवस देसाय. रोहन, वेलकम तुमकां. थँक्यू. एंटायर टूर हो साऊथ आफ्रिका तुमची टीम मॅनेजर म्हणून म्हाका दिसता पयलो टूर हो कसो जालो, एक्सपिरियन्स कसो आसलो? एक्सपिरियन्स बेस्ट आशिल्लो. फर्स्ट टायम एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी थँक्स टू द BCCI बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट फॉर इंडिया. सो हांव तेंचे मना काळजा पासून धन्यवाद म्हणटा, कारण ही ऑपॉर्च्युनिटी नाल्यार गोंयचे अशे ल्हानशे स्टेटीक आनी अशे ल्हानशे असोसिएशनाक मेळपाक ह्या वातावरणान तशें डिफिकल्टच आशिल्लें. हेजे पयलीं दोग-तीग जाण आमचे मॅनेजर म्हणून गेले आनी आतां यंग ब्रिगेडी भितर म्हणटा तसो यंग असो हांवूच म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. तेजे खातीर हांव आय एम व्हेरी थँकफूल टू द BCCI, ऑनररी सेक्रेटरी जय शाह एंड द एंटायर मॅनेजींग कमिटी ऑफ BCCI. BCCN यंगस्टरां वांगडा यंगूच टीम मॅनेजर धाडलो. अशें म्हणपाक कांयच हरकत ना. आमी न्हू क्रिकेटीन न्हू पळयता, क्रिकेट टिमीक वळखता, तेंचे कोच आसता तांकां वळखता, बॉलिंग कोच, मेन कोच, मागीर तेंचे फिजिओ सुद्दां आमकां लक्षांत येता. पण टीम मॅनेजर केन्ना झूप करून फोकसान येना. सो टीम मॅनेजर हेजो क्रिकेटी भितर ह्या ते सिरिजा खातीर अपॉयंट करता तो रोल कितें आसता, तुमचो रोल कितें आसलो, तुमकां कितें कितें करचें पडलें? तुजें म्हणप सारकें आसा. टीम मॅनेजराचो रोल खुबश्या लोकांक खबर नासता. इनफॅक्ट आमी जेन्ना क्रिकेट खेळटाले तेन्ना आमकांय टीम मॅनेजराचो रोल तितलो व्हडलो खबर नाशिल्लो. पूण वेरेज इन अदर स्पोर्ट्स लायक फुटबॉलान टीम मॅनेजर प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल, कारण दे आर ऑन द फील्ड आनी हें करता. पूण क्रिकेटीन भितर आतां म्हाका वतगीर कळ्ळें की एक्चुली टीम मॅनेजराचो रोल कितें आसता. इट इज अ व्हेरी डेकोरेटीव पोस्ट असो टिमीन भितर. सिन्स BCCI इज अ व्हेरी वेल ऑर्गनायज्ड बोर्ड ऑफ असोसिएशन. सो सगळें कितें आसता पळय तें ऑलरेडी प्री डिफायन्ड आसता. मागीर सगळें प्लॅनिंग ऑलरेडी जाल्लो आसता रायट फ्रॉम द बिगिनींग. हांव हांगच्यान गोंयच्यान जेन्ना हांवें फ्लायट घेतली, म्हणल्यार हांव गोंयच्यान फ्लायट घेवन म्हाजी फ्लायट टिकेट्स, म्हाका एअरपोर्टार कोण रिसीव करपाक येतलो, म्हाजो रूम खंयचो आसतलो, आनी मागीर परत बॉम्बे साकून आमी जेन्ना डर्बन भायर सरपाक गेले वताले तेन्नाचो फूल प्रोसेस आसता तो सारको वेल एस्टाब्लिश्ड आसता. एज अ टीम मॅनेजर म्हाजो रोल इतलोच आशिल्लो, जितले सगळे जे हें ऑर्गनायझींग जे करतात, म्हणजे लोकल आतां आमी वी वर द विजिटींग टीम इन साऊथ आफ्रिका. सो वी वर द विजिटर्स देर इन साऊथ आफ्रिका. सो वी हॅड अ लायझनिंग ऑफिसर फ्रॉम साऊथ आफ्रिका बोर्ड आनी अशी 2 आमचे कडेन लोकल थंय हे आशिल्ले, मॅनेजर आशिल्ले, लायझनिंग ऑफिसर आशिल्लो. सो म्हाजो रोल इतलोच आशिल्लो की जितले सगळो अरेंजमेंट जो जाता रायट फ्रॉम बॉम्बे टील वी कम बॅक, सो तो सगळो ओवरलूक करपाचो. इफ देर इज एनी डिस्क्रिपन्सीज, इफ देर आर एनी इश्यूज रायट फ्रॉम सेक्युरिटी टू लॉजिस्टीक आनी बाकीचो प्लेयर्सां भितर सपोज टिमा भितर सपोज जर कितें इश्यूज जाता, जाल्यार प्लेयर्सां भितर कितें आसा जाल्यार देन इट वॉज माय ड्युटी टू ओवरसी एन तो सॉल्व करपाचो. म्हणजे BCCN जो एंटायर प्लॅन केला ह्या टुराचे, तेजी सगळी इम्प्लिमेंटेशनाची जबाबदारी तुजेर म्हटल्यार जाता. हय, सगळें तो इम्प्लिमेंटेशन सगळो कसो करपाचो आनी त्या रोलार कोण कोण जो मनीस आशिल्ले तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करपाचो. म्हणल्यार आमचो सेक्युरिटी ऑफिसर आशिल्लो. सो फाल्यां सकाळीं खंयचे प्लेयर भायर वता जाल्यार दे यूज टू इन्फॉर्म मी की आपणाक अमके कडेन भायर वचपाक जाय. सो मागीर आमी ते सेक्युरिटी कशें कितें अरेंजमेंट्स आसात त्या प्रमाणे आमी तांकां परमिशन दिताले की बाबा तुमी चला, वता जाल्यार एक 5 जाण बरोबर चला, कारण सेक्युरिटी कन्सर्न्स खूब आशिल्ले. सिन्स आय थिंक जोहान्सबर्ग वेर वी वर देर लास्ट मॅचीक, इट इज द वर्ल्ड्स सेकंड हायेस्ट क्रायम रेट त्या सिटीन जाता. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आशिल्ल्यो आनी त्यो कशे तरी प्लेयर्सां खातीर कशी केअर घेवच्यो पडटाल्यो. सो ते करपाचें आनी बाकीच्यो ओवरऑल टिमीचो जो माहोल आशिल्लो, जो एनवायरमेंट जो आमी म्हणटा तो कसो आसतालो, तो आतां फूल सगळो आमी पळोवन एक रिपोर्ट करून BCCIक दिवपाचो इतलो रोल आशिल्लो. तुमच्या अंडर जी टीम दिली साऊथ आफ्रिके खातीर, तितून हार्डली म्हणजे एक 2-3 जाण सिनियर प्लेयर, जे सूर्यकुमार जे खूब मॅची खेळ्ळ्या, हार्दिक पांड्या आनी एक सॅमसन जो पयलीं पासून सिस्टमान आहा. बाकी सगळे नवे प्लेयर आसले. सो हँडल करप कितले डिफिकल्ट आसलें काय इजी आसलें? भुरगेपणां आसली काय ते सिरियस आसताले? कशें कितें आसतालो माहोल? एक एटमॉस्फियर जो आशिल्लो टिमीन न्ही, इट लायक यू सेड, म्हणजे आमी यंग सगळे आशिल्ले सगळे
आनी सूर्यकुमार यादव कॅप्टन आशिल्लो, पूण सूर्यकुमार यादवाक हांव पयलीं वळखतालो, कित्याक हांव जेन्ना सावथ झोन कन्व्हेनर आशिल्लो, दुलीप ट्रॉफी आनी देवधर ट्रॉफी आमी लास्ट इयर हें केल्ली, तेन्ना सूर्यकुमार यादव म्हाका दुलीप ट्रॉफी टायमारूय मेळिल्लो. सो वी हॅड अ गूड बॉन्डिंग. तेन्नाय आमी मेळिल्ले, आमी उलयल्ले खूब वेळ. आनी परत एकदां तो कॅप्टन आशिल्ल्या कारणान म्हाका जॅलींग इजी जालें, आनी सगळे यंगस्टर्स आशिल्ले. आनी संजू सॅमसंगाक हांव पयलीं साकून वळखतालो, सूर्यकुमारूय तसो. दे आर ऑल माय एज बेजिकली. सो आय थिंक संजू सॅमसंग इज 1 or 2 years यंगर टू मी. सो एक सेम एज ग्रुपाचे असले कारणान, आनी हांवूय बीन तसो कांय सिरियस न्ही आनी एल्डरली असो दिसनालो तेंचे मदीं. सो वी हॅड अ गूड रिलेशन. मागीर आमी वता आसतना फ्रॉम डे वन आमचें एक बॉन्डिंग बरें जाल्लें. वी यूज टू गो आउट फॉर डिनर. सकाळीं ब्रेकफास्टाक आमी बरोबर मेळटाले. मागीर गोंयचे क्रिकेटी बद्दल उलोवप जातालें, बाकीचे ओवरऑल क्रिकेटी बद्दल उलोवप जातालें, IPL बद्दल उलोवप जातालें, प्लेयर्सांक एकमेकाक बेटे तेंचे अशें क्रिकेटींग हेजेर उलोवप. सो असो करून टायमपास जालो. 16-17 दीस कशे गेले ते कांय कळुकूच ना. आनी बेजिकली इट वॉज ऑल अबावट क्रिकेट आनी कांयच ना. सो क्रिकेट सोडून आमी आनी बाकीचे पर्सनल अशें कांय तितले उलोवपाक वचूना, कारण सगळ्यांचे एक्सपिरियन्सीस IPLचे हे सगळे उलयले. पण यंगस्टर प्लेयर मातशे चड अशे भायर बी वचपाक सोदता आनी तुका मागीर तांकां आडोवचे पडटाले अशे बी इन्सिडंट, किंवा वचो नाका, वचपाक मेळचें ना, तुका प्रेशरायज बी करचे पडटा, अशें बी जाल्लें केन्ना? तशें केन्नाच जावं ना, कित्याक हांव तो आडोवपाच्यो असल्यो कॅटेगरींतलो हांव मॅनेजर तूं नाशिल्लो. वांगडा वचपी. हांव वांगडा वचपी मॅनेजर आशिल्लो. पूण एट द सेम टायम आय टूक द एंटायर केअर की बाबा आमी आमचे सेक्युरिटी ऑफिसर्स आशिल्ले, जे कोण तांकां इन्फॉर्म करून आमी विथ द सेक्युरिटी आमी केन्नाय भायर वताले. कारण हॉटेलान जेवणाक खंय खंय प्लेयर्साक आवडनासलें हॉटेलान जेवपाक, कारण इट वॉज मागीर आमी ट्रॅवल करून डेली तेच खावप जातालें. सो आमी खंय लागीं म्हणल्यार हॉटेलाचे भायर खंय एक इंडियन रेस्टॉरंट आशिल्लें डर्बनूय बीन. सो आमी थंय अशे इंडियन रेस्टॉरंट्सान केन्ना वताले, बरोबर वताले. सो इट वॉज ऑल फन बेजिकली. आनी ओके. जेन्ना टूर चालू आसलो पळय न्हू, तेन्ना फर्स्ट जेन्ना तिलक वर्माची सेंच्युरी पळोवपाक मेळ्ळी, ताका हें केलो वयले सेकंड नंबराचेर, सेकंड विकेट 3-3 नंबराचेर खेळिल्लो आनी तेणी सेंच्युरी हिट केली. मागीर तेजे उपरांत न्यूज येवपाक लागल्यो की तो कॅप्टना कडेन गेल्लो, सूर्यकुमार यादवा कडेन आदले दिसा, आनी तेणी म्हटलेलें की आपल्याक तूं वयर हाडटा जाल्यार आपूण परफॉर्म करपाक शकतलो, आपल्याक चान्स दी अशें मागलेलें. हें तुज्या मुखार घडलां, सगळें घडलां जाल्यार तें कशें तुमकां पळोवपाक मेळ्ळा आसतलें, कितें जालें कन्वर्सेशन, कितें तेंचे गजाली चलताले, डिस्कशन चलतालें? आतां इन्सिडंट असो जाल्लो की आमी एक दीस रातचे डिनराक गेल्ले. सो डिनराक गेल्ले तेन्ना आमी IPL बद्दल उलयताले, आनी प्रत्येक जाण आपली एक बेस्ट इनिंग्साचें आमी डिस्कशन करताले. सो कॅप्टन आशिल्लो सूर्यकुमारान आपली बेस्ट इनिंग सांगली, आनी तिलक वर्मानूय आपली एक बेस्ट इनिंग सांगली, जी तेणी एक 1 डावन बॅटिंगेक आयिल्लो, आनी हेड स्कोर्ड 80 रन्स. कारण मुंबय इंडियन्सान तो जो सर्टनिटी नाशिल्ली, तो 5 नंबराचेर बॅटिंग करतालो, 6 नंबराचेर करतालो, 7 सिच्युएशना नंबराचेर, प्रमाणे सिच्युएशना प्रमाणे तो येतालो. पूण तेणी ज्यो 2 इनिंग्स सांगल्यो आपल्यो, तेणी बॅटिंग नंबर 3 नंबराचेर तो येवन आपूण कसो एक्सल जालो, आपणान कशी बॅटिंग केली ते हेजेर सांगलो. सो म्हाकाय तेन्ना तें कळ्ळें की ही इज मोर सुटेबल एट नंबर 3. आनी तिलक वर्मा वांगडा म्हाजेंय मातशें बॉन्डिंग बरें आशिल्लें, कित्याक आमी खूब वेळ टायम स्पेंड करताले. इनफॅक्ट बसीन आमी वता आसतना आमी बरोबर बसताले. सो हांव जाणा आशिल्लो तेका. तुमचे कडेन बी उलयल्लो तो ही गजाल की ही आपल्याक तेणी वयर म्हाका तशी डायरेक्ट सांगूं नाशिल्ली, पूण तेणी म्हाका सांगिल्लें की आय एम मोर कम्फर्टेबल एट नंबर 3. आनी IPL असो फॉर्मेट आसा की थंय सगळें सिच्युएशना प्रमाणेच जाता. वेरएज इंटरनॅशनल क्रिकेटान इट इज इम्पॉर्टंट टू हॅव अ फिक्स्ड बॅटिंग स्लॉट. थंय तूं तुजें प्लॅन करपाक शकता. पूण मागीर अशें जालें की त्याच दिसाक आमी ज्या दीस डिनराक गेले, डिनरा साकून आमी हॉटेलाचेर पावले, आनी हॉटेलार आमी थोडे 4 प्लेयर आमी सकयल बशिल्ले, आनी कॅप्टन रुमान गेल्लो, आनी तिलक वर्माय आमचे बरोबर आशिल्लो. पूण थोड्या वेळान तोय उठून गेलो. तो उठून गेलो आनी मागीर म्हाका रुमान दिसता गेलो तो कॅप्टनाच्या रुमान गेलो. हें मागीर म्हाका मागीर कॅप्टनान सांगिल्लें. आमी जेन्ना बसलेले तेन्ना कॅप्टन दिसता म्हाका आयपॅडाचेर कितें तरी आशिल्लो. आतां आय डोंट नो वेदर आय शूड टेल ऑल दीस. पूण कॅप्टन आयपॅडाचेर बशिल्लो, आनी तिलक वर्मा खंय फोनाचेर रुमान खंय बेठोच असो भोंवतालो. सूर्यकुमारान विचारलें तेका की कितें जालां, कितें इश्यू? ना कांय ना म्हणपा लागलो खंय, कांय इश्यू ना म्हणपा लागलो खंय. आनी मागीर म्हणपा लागलो खंय की मागीर सांगो नाका जालें. आनी मागीर तेणें म्हणलें दिसता की एक बार आप कोच से बात कर लेना सूर्याबाई, की मुझे आपूण 3 नंबराचेर मातसो कॉन्फिडंट आसा, आनी आपणाक मातशें कितें तरी करपाक जाय ह्या सिरिजाक. चान्स दी आपल्याक. एक चान्स दी आपल्याक. आनी सूर्यकुमार इज अ जेंटलमॅन, इज अ ट्रू जेंटलमॅन. आनी द वे ही कॅरीज द एंटायर इंडियन क्रिकेट टीम विथ द यंगस्टर्स, स्पेशली सगळे यंगस्टर्स आसता, इट इज रिमार्केबल. कित्याक हांवें तेका 17 दीस जे पळयलां न्ही,
अ कॅप्टन म्हणून तो बसीन सगळ्यां बरोबर फाटल्यान बसता. दिसता कॅज्युअल असो कॅज्युअल दिसता पूण बसीन आतां बसता आसतना कशें आसा सिनियर कोच मुखार बसतालो, हांव सेकंड नंबराचेर टीम मॅनेजर म्हणून हांव दुसऱ्या सिटाचेर बसतालो आनी बाकीचे यंगस्टर सामके फाटल्यान बसताले आनी कॅप्टन आयडियली युजली आमी पळयता आतां हार्दिक पांड्या फर्स्ट सिटाचेर बसतालो पूण सूर्यकुमार यादव सगळे यंगस्टर्सां बरोबर बॉलर जे हर्षदीप मागीर रवी बिश्नोय मागीर तो अभिषेक शर्मा हे सगळे जे यंगस्टर्स आसा तेंचे बरोबर सूर्याय बीन फाटल्यान बसतालो बसीन. सो ही वॉज अ जेंटलमॅन आनी आय डोंट नो आय थिंक ही अग्रीड टू मेक हिम प्ले एट नंबर 3 आनी नेक्स्ट मॅच नंबर 3 बॅटींग केली तेणी आनी ही स्कोर्ड अ सेंच्युरी. अगेन इट्स अ हिस्ट्री नाव, कन्झिक्युटीव सेंच्युरीज मारल्यो बॅटींग एट नंबर 3. सो दीज आर स्मॉल इन्सिडंट्स वीच हॅपन्स इन द इंडियन क्रिकेट टीम. कारण थोड्यो गोश्ट्यो कित्याक हरशी बॅटींग स्लॉट सूर्यकुमाराचो आशिल्लो पूण तेणी ताका अलाव केलो आनी जेन्ना 2 मॅची ऑलरेडी उरिल्ल्यो आनी सिरीज 1-1 आशिल्ले. सो एज अ कॅप्टन आय डोंट नो ही मस्ट हॅव टेकन द रिस्क ऑल्सो आनी तेणी ताका एक फ्री हँडूय दिलो की चलो यू गो हेड एंड प्ले युअर गेम म्हणून. सो दॅट कॉन्फिडन्स इज रिक्वायर्ड इन द यंगस्टर्स एंड दॅट मॅच्युरिटी सूर्यकुमार यादव हॅज शोन by promoting the other player on his place. So these are small things which mattered a lot. आपली जागा काढून दिवप खूप डिफिकल्ट असतं. डिफिकल्ट असता कारण दीस मॅटर्ड अ लॉट आणि वी सॉ लास्ट 2 गेम्स ही स्कोरिंग सेंच्युरीज अँड वी वॉन बोथ द गेम्स. सो इट वॉज अ व्हेरी नायस ती मोमेंट. जेन्ना सेंच्युरी जाली तेजी तेन्ना पयलीं फर्स्ट आनी तेणी ताका थंयच्यान ग्रावंडा वयल्यान सिग्नल केलें आनी तेजे उपरांत तो सेंच्युरी कंप्लीट करून जेन्ना तो तुमच्या डगआउटान येयलो तेन्ना कितें रिएक्शन आसलें, कितें सगळे हॅपी आशिल्ले, सगळ्यांनी हक केले, हांवेंनूय हक केलो आनी सगळ्यांनी मागीर इट वॉज अ व्हेरी प्राऊड मोमेंट कारण इज जस्ट 22 years old and he's scoring a century overseas in South Africa with that bowling attack was remarkable आणि ही इज अ व्हेरी टॅलंटेड प्लेयर आनी तांणी जो हार्डवर्क केलो कित्याक आमी जेन्ना डर्बन पावले 4 दीस आमी प्रॅक्टीस केली. सो आमी प्रॅक्टीस नॅट्सान ताका पळयताले आनी तेजो हार्डवर्क आनी तेजो डिसेन्सी आनी तेजी जी रेगुलर एक्टिविटीज आमी पळयताले सकाळ फुडें उठून जिमा वचप, फिजिओ रुमान वचप, मागीर बाकीचे प्रॅक्टीस सेशन सगळे मागीर ही वॉज अप टू डेट इन वॉट एवर ही वॉज डुईंग आनी म्हाका दिसता एक व्हेरी स्ट्रॉंग मायंडेड मनीस आसा तो, एक यंगस्टर आसा आनी हार्डवर्क हॅज पेड ऑफ. ह्याच टुरान न्हू आमकां आनी एका प्लेयराच्यो 2 सेंच्युरी पळोवपाक मेळ्ळ्यो ते संजीव सॅमसन. तो तसो खूब सिनियर म्हणजे खूब IPLान बी तो खूब पण ताका इंडिया टिमीन चड चान्स पडोना. तो कसो कितें आसलो थंय म्हणजे तेचो एक्सपिरियन्सूय हें आसलो पण कसो कितें मनीस तुमकां थंय पळोवपाक मेळ्ळो. तुमी तिलक वर्मा सांगलें, सूर्यकुमार सांगलें, तो संजू सॅमसन कसो आसलो? संजय सॅमसन म्हाका दिसता ही इज द मोस्ट क्वायट एट व्हेरी चड उलयना बी. चड उलयना पूण ही इज व्हेरी ही वॉज जेलिंग वेल विथ द टीम. मागीर तो फकाणां बिकाणां करपाक केन्नाच फाटी आसनालो. मागीर जेन्ना टिमी बरोबर येताले मागीर रुमांतल्यान जेन्ना भायर सरून आमी ग्रावंडार वताले तेन्ना सदांच चिटचॅट करतालो, प्लेयर्सां कडेन वचून उलयतालो आनी संजू सॅमसनाच्या फाटल्यान म्हाका दिसता आय थिंक क्रेडीट शूड ऑल्सो गो टू द कॅप्टन एंड द कोच कारण वॉट आय हॅव हर्ड आय वील नॉट नेम ही वॉज टोल्ड बाय वन ऑफ द प्रॉमिनंट प्लेयर ऑर टिमी भितर जो आशिल्लो ताणें सांगिल्लो की यू आर ओपनिंग फॉर द टीम कळ्ळें फॉर सो एंड सो कन्झिक्युटीव गेम्स. नो वन वील डिस्टर्ब यू, तूं तुजी स्वताची गेम खेळ म्हणून. सो तो कॉन्फिडन्स ताका ऑलरेडी मेळिल्लो आनी आय थिंक दॅट कॉन्फिडन्स ओन्ली हेल्प टीम टू स्कोर 2 डबल कन्झिक्युटीव सेंच्युरीज आनी जो ताणी खेळ केलो जो पळोवपाक जो दिश्टी पडटालो ग्रावंडाचेर इट वॉज आवटस्टँडींग. द एफर्टलेस जो कवर्सा वयल्यान 6 मारतालो ते तेणी पूल केल्या आनी ओवरऑल एटमॉस्फियर तेणी फूल टिमीचो जेन्ना फर्स्ट सेंच्युरी मारली तेन्नाच्यान तेणी फूल चेंज केल्लो आनी इट वॉज गूड टू सी अगेन विथ खंय तरी तेजे फॉर्म परत आयले आनी इट इज गूड फॉर द टीम इंडिया कारण आतां T20 म्हाका दिसता हील बी डुईंग हील बी प्लेईंग आपली जागा घट करून दवरल्यो अशें दिसता अशें दिसता पळोवपाक कारण 2 कन्झिक्युटीव सेंच्युरीज आनी टोटल 4 सेंच्युरीज इन 1 टूर आनी दॅट टू ओवरसीज इज समथींग रिमार्केबल आनी म्हाज्या खातीर ती एक प्रावड मोमेंट आसा कारण एज अ पार्ट ऑफ द टीम आय ऑल्सो फील प्रावड की अशे प्लेयर्सांनी केलें म्हणून कारण तो एटमॉस्फियर आमी तसो दवरिल्लो रायट फ्रॉम द बिगिनींग
एवरीबडी वॉज फ्रेंडली टू इच अदर. थंय अशें VIP कल्चर कांय नाशिल्लो. एवरीबडी वॉज जेलिंग वीथ वन अनदर आनी अशें खंयच दिसून येवना की बाबा हांव खंय तरी फर्स्ट टायम थंय वता अशें केन्ना दिसून येवना. सो आनी प्लेयर्सांचे बद्दल ते IPL खेळटा, बाकीच्या फॉर्मेटांनी खेळटा. सो एवरीबडी वॉज देर टुगेदर, जेलिंग टुगेदर आनी इटींग टुगेदर. बेस्ट थिंग इज ब्रेकफास्ट आमी बरोबर करताले, लंच आमी बरोबर करताले. एटलीस्ट निदान 8-10 जाण तरी आमी बरोबर टेबलार बसून जेवताले. सो दॅट हेल्प्ड अस अ लॉट. हय, तुमच्या बरोबर आणि एक सिनियर मनीस असलो जो कोच म्हणून जबाबदारी वयताले VS लक्ष्मण. त्यांचे तुमचे कडेन खूब कन्वर्सेशन जालां आसतलें तेजे कशे मनीस आनी तेणी टीम आपली कशी बिल्ड केल्या कोच म्हणून. See, VVS Lakshman is a legend in himself आणि he is currently heading the National Cricket Academy. He is the chairman, he is the director of the National Cricket Academy. So हांवें होय चान्स सोडूना कित्याक गोंयचें क्रिकेट ताजे कडेन उलोवपाचो हो एकमेव ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्लें म्हाजे कडेन. इनफॅक्ट हांवें ताका ज्या दिसाक आमी फ्लायट बोर्ड करताले तेन्ना हांवें ताका फ्लायटान बसचे पयलीं सांगिल्लें की कोच साहब मुझे आपसे एक 10-15 मिनट के लिए एक बार बात मीटिंग करना है, मतलब वेन एवर वी गेट टाइम देन वी विल टॉक अबाउट इट. सो मागीर आमी आय थिंक आफ्टर द फर्स्ट गेम पोर्ट एलिझाबेथ आमी सकाळ फुडें रेस्टॉरंटान बशिल्ले तेन्ना तेणें म्हाका फोन केलो, रोहन किधर है? म्हणलें मैं अभी ब्रेकफास्ट केले हूँ. ठीक है, मैं आ रहा हूँ नीचे म्हणपा लागलो. हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे. सो पोर्ट एलिझाबेथ हॉटेलान आमी फर्स्ट टायम वी स्पोक फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 45 मिनिट्स अबाउट गोवन क्रिकेट. What are my plans, what are his plans, what we can do with the National Cricket Academy and Goa Cricket Association. हे हांवें इन डिटेल ताका सांगलें सगळें. आमचे खंयचे खंयचे प्लेयर. इनफॅक्ट आमी म्हाजे कडेन एक आमचो रिपोर्टूय आशिल्लो केल्लो हांवें स्पेशली. हांव तो प्लॅन करून गेल्लो जेन्ना म्हाका खबर आशिल्लें VVS लक्ष्मण तुम्ही सोडूना. ना. हांवें आमचे स्टाफाक हांवें बसून एक रिपोर्ट केल्लो जे आमचे जे प्लेयर्स आशिल्ले तेंचे सगळे रिपोर्ट आमी कितें कितें केलां फाटले 2-3 वर्सान तो फूल रिपोर्ट हांवें करून गेल्लो. तो हांवें तो रिपोर्ट ताका तेजे कडेन दिलो की आमी हें अशें अशें केलां आनी फाटले इतले वर्सांनी आमचें इतलो इतलो प्रोग्रेस जाला आनी हेजे मुखार आमी हें करपाक चिंत्ता कळ्ळें. सो तेजे खातीर तुजो हेल्प लागतलो. हें तेजे कडेन हांवें डिटेल सांगलां आनी ही एश्युअर्ड मी कळ्ळें. ताणें म्हाका सांगलां जो हेल्प जाय तो म्हाका आय एम फ्री टू टॉक टू हिम एनी डे. तेणें नंबरूय म्हाजे कडेन आसा ताजो. तेणें सांगलें तुका कितेंय जाय जाल्यार तूं जाय तेन्ना फोन कर. आनी आय हॅव टोल्ड हिम कपल ऑफ थिंग्स वीच वील बी डुईंग इन गोवा इन द नियर फ्युचर. सो होपफुली आतां हांव सांगपाक सोदना कारण वी नीड टू प्लॅन कित्याक आय नीड टू गेट द कन्फर्मेशन. सो एकदां तें कन्फर्मेशन जालें म्हणटकीर आय वील डेफिनेटली टेल यू ऑल. पूण इट वील बी अ ह्यूज थिंग फॉर गोवा आनी इट वील बेनिफीट गोवन क्रिकेट फॉर शुअर. आनी हो चान्स म्हाका सोडपाचोच नाशिल्लो. म्हणजे टुरार जेन्ना सिलेक्ट जाले तुमी वचपाक तेन्ना तुमी हे सगळी तयारी चालू केली की हय, चान्स हय. सोडपाचो ना 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 गोंया खातीर कितें तरी हाडपाक जाय. ना डेफिनेटली. ना जाल्यार मागीर कितें फायदो. नाल्यार हांव थंय 15 दीस रावन आयलो जाल्यार गोंयचे क्रिकेटीक कितें तरी फायदो जावपाक जाय न्ही. सो ताजे खातीर हांवें तो प्लॅन केलो. हांवें ते रिपोर्ट घेवन गेल्लो. हांवें रिपोर्ट प्लॅन केल्लो आनी हांव कितें उलयतलो आनी म्हाका गोंयान कितें कितें करपाक जाय तें हांवें सांगिल्लें. अपार्ट फ्रॉम द स्टेडियमाचो प्रश्न आमकां सगळेच विचारता. तेणींय विचारिल्लो पूण आय हॅव टोल्ड हिम वॉट एवर इज द स्थिती रायट नाव. आतां करंट सिच्युएशन कितें आसा तें ताका हांवें ऑलरेडी सांगलां. पूण अपार्ट फ्रॉम दॅट अदर क्रिकेटींग एक्टिविटीज वॉट निड्स टू बी डेवलप्ड इन गोवा आनी जे आमी करपाक शकता तें हांवें तेजे कडेन उलयलां आनी तेणें म्हाका सांगलां आपूण 100% सगळें हेल्प करतलो म्हणून जाय तो आसा तो आनी तो करतलो फॉर शुअर. हें इतली गॅरंटी म्हाकाय आसा. ओके. आनी एक गजाल मॅच पळयतना पळयताले तुमकां जेन्ना तुमचो तो सिटींग एरिया मॅच चलता आसतना डग आवट दिसतालो पळय न्हू तुमी चडशे थंयचे मनीस एके जाग्यार बसलेलेच आमकां दिश्टी पडटाले. अशें एकदां त्या मुवी जी 83 येयल्या तितून ते एकदम कपिल देव सेंच्युरी मारता आनी तो तिंका तो एक हायेस्ट स्कोर जाय आसता तेन्ना कोच तो तेंकां कोणाकूच हालपाक दिना थंयच्यान कित्याक ही सगळे आहा ते लकी हेजेर आहा कोणी हालचो ना. हाल्लो जाल्यार कितें जाल्यार तुमी जबाबदार. हे मुवीन पळयलें पूण तशी बी अशें आयको येयलें की बाबा तुमी एकाच जाग्यार बसलेले आसता म्हणून कितें आहा तशें. ना तशें म्हाका दिसता तो रायट फ्रॉम द बिगिनींग. आतां पळय जेन्ना आमी बॉम्बे साकून एअरपोर्टाचेर वताले तेन्ना आतां म्हाका खबर नाशिल्लें कोण प्लेयर कशे खंय बसतात ते. पूण लक्ष्मण फर्स्ट सिटाचेर बशिल्लो, हार्दिक पांड्या फर्स्ट सिटाचेर बशिल्लो. सो ऑब्वियसली एज अ टीम मॅनेजर हांव लक्ष्मणाच्या फाटल्या सिटाचेर बसलो 1-2 नंबराचेर आनी बाकीचे सगळे प्लेयर बसले. तोच पॅटर्न आमी परत येयसर तोच फॉलो केल्लो इन द बस. ओके. इन द बस म्हणल्यार बसीन चलता म्हणजे आसपाक जाय. म्हळ्यार परत
म्हाज्या सिटाचेर येवन दुसरो कोण बसचो ना, नाजाल्यार लक्ष्मणाच्या सिटाचेर येवन कोण बसचो ना. मग जशे आमी बॉम्बे टू इंटरनॅशनल एअरपोर्ट गेले, ज्या सिटाचेर बशिल्ले तोच पॅटर्न आमी परत येता आसतना बीन तोच फॉलो केलो, त्याच सिटाचेर बशिल्ले सगळे वेन्यूचेर. चार मॅची खेळ्ळे आमी. डर्बन खेळ्ळे, पोर्ट एलिझाबेथ, सेंच्युरियन वॉंडरर्स, सगळे स्टेडियमाचेर वता आसतना तोच सिटींग पॅटर्न आशिल्लो. आनी डगआउटानूय सेम आशिल्लो. डगआउटान फक्त कशें बॅट्समॅन कोण पॅडअप करून येताले ते उठताले. ते उठताले आउट जाता ते थोडे. अदरवायज सपोर्ट स्टाफ जे खंय खंय आसताले तेंचो सिटींग अरेंजमेंटच SNC कोच जावं मागीर फिजिओ जावं व्हिडिओ एनालिस्ट जावं ते त्या पोजिशनाचेर आसताले. आनी इनफॅक्ट म्हाजें सुपरस्टिशन आशिल्लें कित्याक हांव फर्स्ट मॅच बशिल्लो तेन्ना हांव मदीं बशिल्लो. म्हाज्या सायडीच्यान रिंकू आशिल्लो आनी एक सायडीच्यान हार्दीक आशिल्लो, रायट फ्रॉम द बिगिनींग, जी संजून 100 केल्ली ती मॅच. सो फर्स्ट मॅच हांव बशिल्लो तेन्ना हांव फर्स्ट टायम तेन्ना आमी हें केलें तेन्ना. आनी ती मॅच जिखले पयली. ते मॅच जिखले आमी. आनी Second सेकंड match? मॅच आमी जेन्ना पोर्ट एलिझाबेथ गेले तेन्ना सेकंड मॅचीन हांव डगआउटान बसूना, कित्याक थंड आशिल्लें आनी वारें खूब मारतालें थंड. आनी हांव म्हणल्यार ड्रेसींग रूमय बशें, व्हिविंग गॅलरी बरी आशिल्ली. सो हांव ड्रेसींग रूमान बसून रावलो. मदींच मातसो एकदां गेलो आनी हांव आयलो. सो सेकंड मॅच आमचेर पडली. सो म्हाकाच मातशें खालेल्या भशेन जालें की सगळ्यांनी नोटीसूय केले बी तुमकां अशें? अशें नोटीस केलें म्हाका एकट्यान. आनी नोटीस केलें एकट्यान. आनी ते तिसरे मॅचीक मागीर तेणें म्हाका मॅच स्टार्ट जावचे पयलीं रोहन इधर बैठो हांव म्हणपाक लागलो. कोण senior मनीस आसतलो सांग. सिनियर मनीसच. सेकंड मैच में दिखाई नहीं दिए तो ड्रेसिंग रूम में क्यों बैठ रहे हो का म्हणून, इधर बैठो टीम के साथ. आनी म्हाकाय ते ज्या दिसा आमी मॅच हरले त्या दीस म्हाकाय खाल्लेल्या भशेन शें जाल्लें. शेट म्हळ्यार आतां कितें तरी हांवें वेगळें केलें काय म्हणून. सो हांवें तिसरे मॅचीक हांवें स्टार्टिंगच पयलीं टॉस जावचे पयलीं हांव वचून बसलो थंय. लकीली वी वन द थर्ड गेम. चवथ्या मॅची आमी सगळे आशिल्ले तशे बशिल्ले, सेम पॅटर्न. म्हळ्यार तिसरे मॅचीक कोण पयलीं असो पॅडअप करून येतालो, रिंकू म्हाज्या सायडीच्यान बसतालो. सगळे 13वो प्लेयर, 14वो प्लेयर, 15वो प्लेयर त्या पोजिशनाचेर तशे बसताले. फक्त ग्रावंडार वता तेन्ना तितलेंच जातालें. सो एक सुपरस्टिशनूय टिमीन चलता, तेंय हांवें पयलीं पळयलां. पासून आहा ताजें? हय, तें आसा. ते थोडे प्रत्येक प्लेयरांचेय बीन खूब सुपरस्टिशन आसता, तें आमकां नोटीस करपाक मेळटालें. सो तें आसता. आनी हें आमचें म्हाजेंय सुपरस्टिशन आशिल्लें. ओके, नेक्स्ट टायम आतां तुमी केन्ना वयतले तेन्ना तुमी नोटीस करतले अशें करपाक? तेन्ना Situation सिस्टम कशी आसता ती तेन्ना पळोवची पडटली. सो स्टार्टींग साकून तीच मागीर परत फॉलो करची पडटा. ओके. आनी हें चल्ले उपरांत ड्रेसींग रूम आसता पळय न्हू, ड्रेसींग रूमांतल्यो अश्यो कांय गजाली शेअर करपा जाता थंय कितें डिस्कशन जातालीं फकाणां, थोड्यो गजाली तुमी शेअर करपाक शकले जाल्यार? ड्रेसींग रूमान पळय क्रिकेटीचें हें आसता तेन्ना मॅच डेन सगळे सिरियस आसता. तशें फकाणां अशें कोण करना. म्हळ्यार एवरीबडी सिरियस प्रिपेरींग फॉर द गेम. प्रत्येक जाण आपलो बॅट घेता, पॅड्स घेता, ड्रेसींग रूमान आयलो ब्रिफींग जाता. ब्रिफींग जाता. मागीर हडल करता ग्रावंडाचेर, नॉकिंगाक वता थोडे, कळ्ळें तुका. थोडे म्युजीक आयकता. पूण एक वातावरण तशें अशें सिरियस अशें आसता. फकाणां अशें करपाचें नासता, पूण एवरीबडी इज फोकस्ड इन द गेम. आफ्टर द गेम मागीर मॅच जातकीर मागीर थोडीं फकाणां हें तें आसता. पूण मॅचीचे पयलीं तशें फकाणां अशें कांय नासता. एवरीबडी सिरियस. कोण विकेट पळोवपाक वता, थोडे नॉकिंग रायट पावले म्हणटकीर रोखडेच आमी ग्रावंडार देंवताले. थंय ड्रेसींग रूमान चड वेळ बसून रावनाले. सो ग्रावंडार गेले, प्रत्येक जाण आपआपलें नॉकिंग केलें, कोणी बॉलिंग घातलें, कोणी ड्रिल्स केले, हें सगळें करताले. आनी बाकीचें तशें कांय ना. ओके. आतां तुमच्या टुराचें जाल्यार तुमी म्हटलें VS लक्ष्मणा कडेन तुमी गोंयचो प्लॅन बी डिस्कस केलो म्हणून. आतां आमचे गोंयचे प्लेयर म्हणजे आतां खूब गोंयान क्रिकेट तशी ग्रो जाता आनी इल्लो डेवलपमेंट जायता. पण आमचे भुरगे आमकां ब्लू जर्सीन ते इंडिया टिमीन आजून पर्यंत पळोवपाक मेळना. सो तेजे खातीर प्लॅन ते आमकां केन्ना पळोवपाक मेळटले? आमचो एक तरी प्लेयर बेगीन केन्ना पावपाक शकता? तेजे खातीर कितें प्लॅन आहा? तेजे खातीर पळय आतां आमचे बरोबर एक इंडिया सिलेक्टरूय आशिल्लो. सो म्हाका त्या सिलेक्टरा कडेनूय उलोवपाचो चान्स मेळ्ळो. सो ताजे कडेन हांवें फायंड आवट केलें बाबा तुमची सिलेक्शन प्रोसेस कसो आसता, तुमी प्लेयरा मदीं कितें पळयता, तुमी एक्झॅक्टली वॉट यू आर लुकींग एट, आनी आमच्या प्लेयरा मदीं तें कितें कमी आसता. गोवा म्हळ्यार ऑफ द म्हणटा तें अनऑफिशियली जेन्ना आमी अशें डिनराक नाल्यार खंय ब्रेकफास्टाक केन्ना मेळटाले तेन्ना ह्यो डिस्कस करतालो. कित्याक म्हाका एक इंट्रस्ट आशिल्लो की गोंयचो प्लेयर कित्याक आजून पर्यंत थंय पावना, कित्याक जी तुमी क्रिकेट सगळें करता कितें करपाक जाय तें, पूण कित्याक लागून. पूण म्हाका अशें दिसता न्ही की जेन्ना आमी एक बरे टिमी वांगडा खेळटा न्ही, खंयच्या एक बरे टुर्नामेंटाक खेळटा तेन्ना आमचो एक मायंडसेट आसता पळय, तो खंय तरी आमी एक स्टेप सकयल आसता, आमी भितात, कळ्ळें. आनी जो प्रॅक्टीस जी आसता प्लेयरांची, जे हार्डवर्क आसता, जे बाकीचे प्लेयर करता, जे इंडिया प्लेयर करता, तेंचे आनी आमच्या प्लेयरां मदीं म्हाका दिसता ते खंय तरी आमच्या प्लेयरां मदीं खूब कमी आसा. कारण तेंचो एक मायंडसेट वेगळ्याच लेवलाचेर आसता. तेंची प्रॅक्टीस आनी तेंची डेडिकेशन आसता आनी एक कितें म्हणटात आमी ताका डिसिप्लीन आसता. हांव अशें म्हणना की आमचे प्लेयर इनडिसिप्लिन्ड आसा म्हणून, पूण आमकां खंय तरी गोंयान त्या लेवलचो
त्या लेवलचो मे बी कशें आसा आमकां तांकां पळयता आसतना आमकां तो अरे आमी त्या लेवलाचेर आमी स्वता हें करता तकलेन धरून चिंत्ता अरे हो सूर्यकुमार यादव ऑलरेडी इंडिया खेळ IPL खेळटा सो आमचे प्लेयर फाल्यां थंय पावले आमी तांकांय तशेंच पळयतले सो आमचे प्लेयर वायट म्हणना पूण आमच्या प्लेयरां मदीं थंय एक तो आमी म्हणटा पळय दॅट जिंक्स हॅज टू बी ब्रेक म्हणून कितें तरी सो एक प्लेयर केन्ना तरी थंय पावोवपाक जाय सो दॅट मागीर एक ऑटोमॅटीक चेंज सुरू जातली चेंज सुरू जातली अशें बाकीच्या स्टेटीन बीन आतां केरला धर हैदराबादच्यान धर हार्डली तशे 1-2-3-4 प्लेयर खेळा चड व्हडले तशे घेवनात लायक बॉम्बे बीन जशे प्लेयर वता दिल्लीचे प्लेयर वता UPचे प्लेयर वता सो गोंयान एक ती ऑपॉर्च्युनिटी जाय आनी आमचे कडेन तशे प्लेयरूय आसात जे त्या लेवलार खेळपाक शकता इंटरनॅशनल लेवलार खेळपाक शकता हें हांवेंनूय पळयलां की आमचे एक 2-4 जाण प्लेयर आसा ते लेवल इजिली खेळपाक शकतले पूण कशें आहा ती कंटिन्युटी उरपाक जाय ते डेडिकेशन उरपाक जाय ते हार्डवर्क आमचे कशें आतां गोंयान 4-5 म्हयने पावस आसता तो 5 म्हयने आमची क्रिकेट कितली जाता काय आमचे प्लेयर कितले सिरियस आहा काय त्या 5 म्हयन्यान हे प्लेयर कितली करता काय कळ्ळें आतां हांव तिलक वर्मा कडेन उलयतालो तिलक वर्मा म्हणटा आपूण फाटले 4-5 वर्सान आपूण म्हणटा तो 3-4 वर्सान म्हणटा 1 म्हयनो बीन घरा कडेन पावलो आसतलो म्हणटा हैदराबाद फाटले 3-4 वर्सां घर म्हणटा तें पळयना चालूच आसता आतां ते पयर बॉम्बे पावले सगळे रोखड्यांनी आपआपल्या IPL फ्रँचायजीस तांकां कोचांक बिचांक कोणाक फोन केले आनी ते परत ट्रेनिंगाक गेले पावले रोखडेच ट्रेनिंगाक गेले कंटिन्यू जीम चालू ड्रिल्स चालू नेट्स चालू सगळे चालू सो आमकां आमचे प्लेयर जे 4 म्हयने आमी पावस आसा ते आमी कशी युटिलायज करता काय ओ एज अ असोसिएशन आमी तांकां खंय खंय आतां फर्स्ट टायम आमी तांकां कर्नाटका के तिमप्पा ट्रॉफी खेळोवपाक धाडले मागीर ऑफ सिजनाक आमी ट्राय करतात हांव सेक्रेटरी जाल्ले हांवें ट्राय केल्या खंय खंय भायर वचून टुर्नामेंट खेळपाक वो कॅम्प घेवपाक हेजे पयलीं जाताले पूण आतां आमी एक पॅटर्न केला की आमी टुर्नामेंट पार्टिसिपेट करपाक लायता पूण प्लेयर्स एज अ इंडिविज्युअल कितली डेडिकेटेडली आपूण खंय तरी भायर वचून खेळटा आपूण खंयची दुसरी स्टेटीन वचून खेळटा आतां सुयश आमचो IPLाक आसा सो सुयश आपली क्रिकेट कितली सिरियस घेता सो ताजेर आसा न्ही सो तेजे नंतर तेणी स्कोर करपाक जाय सो तो मेंटल ब्लॉक जो हांव म्हणटा आतां फाल्यां फॉर एग्जांपल आतां काल आमी 5 मॅची आमी रणजी ट्रॉफीची जिखल्यो फाल्यां सकाळीं एलीट ग्रुप आमी लास्ट इयर एलीट ग्रुपान खेळ्ळे आमी बरे टीमी वांगडा खेळ कर्नाटका टीमी वांगडा खेळ गुजरात खेळ बाकीचे MP खेळ सो त्या टिमी बरोबर आमचें कितें जाता काय कारण थंय कोण तरी इंडिया प्लेयर आसता त्या टिमीन वा IPL प्लेयर आसता नाल्यार आमकां दिसता अरे तें व्हडलें असोसिएशन थंय तेंची टीम बरी आसतली हे खंय तरी आमकां तकलेन उरता प्लेयरांच्या तो भंय आसा सो मेंटल ब्लॉक जो हांव म्हणटा तो वर्कआउट करतले हेजेर आमचे गोंयचे तें ऑलरेडी हांव उलयलां तें चालू करतलो आनी हांव आय वील मेक इट एज अ प्रॅक्टीस जे आमी एवरी इयर करतले हें म्हाजो प्लॅनिंग आसा आनी हांव तेजेर ऑलरेडी प्लॅनिंग केला सो आय वील डू दॅट की प्लेयर्सांक आमच्या गोंयच्या प्लेयर्सांक एक तो वर्कशॉप घेवन ताका खंय तरी त्या हितूंतल्यान भायर काडपाक जाय आनी दे नीड टू बी फ्री टू प्ले क्रिकेट आनी एनी लेवल ऑफ क्रिकेट सो ताजे खातीर हांवें सगळें प्लॅनिंग केलां ओके आणि लास्ट क्वेश्चन हरशी तो सगळ्यांक खबर आहा विशय सगळ्यांक येता तो एक स्टेडियमाचो की बाबा एक स्टेडियम जाल्यार आमकां 2-3 इंटरनॅशनल मॅची वर्साक पळोवपाक मेळटल्यो IPL च्यो एक 4-5 मॅची हांगासर शिफ्ट करपाक जाता तो स्टेडियम गोंयांक केन्ना मेळटलो एक जाता प्रयत्न काय ते आडकले ते थंयच उरल्या ना प्रयत्न पळय एज अ सेक्रेटरी म्हणून हांव कंटिन्युअसली सांगता आमचे 108 क्लब्स आसा कळ्ळें एकटें डिसिजन हांव घेवपाक शकना हांवें जे सत्य परिस्थिती आहा प्रत्येक दोनी वेन्यूची ती हांवें ऑलरेडी सांगिल्ली आसा क्लबांकय खबर आसा सगळ्यांक आतां क्लब कितले सिरियस आसा क्लबांक कितली बेगीन जाय कळ्ळें सरकार कोणाच्या सायडीच्यान आसा सरकार खंय करपाक सोदता क्लब खंय करपाक सोदता थंय मॅनेजमेंट हॅज टू बी देर मॅनेजमेंटाक थंयच करचें पडटलें फाल्यां सकाळीं हांव सांगपाक शकना की बाबा मडगांव कर आनी सरकार म्हणटलो म्हाका पणजे कर आनी क्लब म्हणटलो हांगा म्हापशें कर तीन मनीस तीन कडेन सांगलेले स्टेडियम कसो जातलो तिनूय जे स्टेक होल्डर आसा तिनूय इंट्रस्टेड पार्टी आसा दे हॅव टू फायनलायज वन वेन्यू थंयच तो जावपाक शकता नाजाल्यार इट इज इम्पॉसिबल कित्याक आमकां क्लबाची गरज आसा क्लबाक आमची गरज आसा आमकां सरकाराची गरज आसा सरकाराक स्टेडियम जाय जाल्यार फायनली आमी परमिशनां हें जें सगळें घेतली ते सरकारा कडल्यानच घेतली फाल्यां हांव आनी तूं म्हाका जाय म्हणून फाल्यां म्हाका जेन्ना थंय घर बांदपाक जाता जावचें ना न्ही म्हाजे जाग्यार खंय तरी म्हाका म्हाजे जाग्यार घेवन वचून हांवें परमिशन घेवन थंय बांदचें पडटलें आनी सरकारान अलाव केल्यार तें बांदचें पडटलें स्टेडियम इज फायनली इट इज अ स्टेट फेसिलिटी इट मायट बी ओन्ड बाय अस बट इट इज अ स्टेट फेसिलिटी फाल्यां सकाळीं इंटरनॅशनल मॅचीस जातल्यो सो बाकीचे इंटरनॅशनल प्लेयर्स येवन खेळटले सो इट डज नॉट रिमेन टू द
only state association. It is we are all part of it. The entire Goa is part of it. Government has to be involved. Kiत्याक government is the authority who gives us the permission. आणि फाल्यां सकाळीं लॉ एंड ऑर्डर जर फाल्यां गेमी जातल्यो जाल्यार वी हॅव टू गो बॅक टू देम. फाल्यां पुलीस फेसिलिटी घेवपाक जाय, फाल्यां बाकीचे फेसिलिटीज घेवपाक जाय, सगळें आमकां सरकारच जाय पडटलें. सो कोणाच्या जाग्यान करपाचें, खंयच्या जाग्यान करपाचें तें आमी. तुमकां खंयचो दिसता खंयचो जो वेन्यू आतां 2-3 जे डिस्कस जाता तितून खंयचो वेन्यू इज द बेस्ट वेन्यू गोंयान स्टेडियम घालपाक? तो तुमी म्हणटा बिचोलेचो, दारगळचो अशे ऑप्शन्स आहा. सो खंयचो तुमकां बेस्ट? म्हाका दिसता मावळिंगेचो बरो आसा, कारण आमी 40 कोटी खर्च करून थंय आमी ऑलरेडी जागो ती विकत घेतल्या. आनी हांगा धारगळी आसा ती लीज प्रॉपर्टी आसा. आनी सो ताका लागून म्हाजो मेन इंटेंशन की आमी स्वताच्या जाग्यान जर करीत जाल्यार चड 200-300 कोटी जर मोडून स्टेडियम करता जाल्यार ती फाल्यां बेनिफीट आमकांच जातलो. कित्याक करसवाड्या वयल्यान आतां मावळिंगे कितले पयस आसा हें तुमी पळोवपाचें हें आसा. कारण आतां गोंयान तुमी रस्ते पळयला, इन्फ्रास्ट्रक्चर जो सरकारान केला तो इट इज नेक्स्ट टू क्लास. म्हणजे आतां सगळे कडेन आमचे कनेक्टिविटी इतली बरी जाल्या आनी इतली स्मूथ जाल्या जाल्यार मावळिंगे म्हाका दिसना कितें प्रॉब्लम आसतलो म्हणून. आनी आमकां कशें आसा प्रत्येक गोश्टीर खंय नाल्यार खंय संवय जाल्या की खंय प्रत्येक कडेन ऑब्जेक्शन, ओपोजिशन हें सगळे कडेन आसता. पूण ओपोजिशनांतल्यान एक पॉझिटिव्हिटीन घेवन एक सकारात्मक जो आमी अप्रोच म्हणटा तो आमी दवरपाक जाय आनी तितून वाट काडून मुखार वचपाक जाय. हट्टीपणां करून कोणाचोच फायदो जायना. प्लेयरांचे वाट लागता. प्लेयरांचे वाट लागता, गोंयचे क्रिकेटीचे वाट लागता. म्हाजो आमी आसा 3 वर्सां खातीर, हो आमचो आतां हो लास्ट वर्स. पूण म्हाजो प्रयत्न आशिल्लो न्ही की सरकाराचो हेल्प घेवन हांव खंय तरी एटलिस्ट कुदळ मारून आमी फावंडेशन स्टोन तरी घालतले म्हणून. हेजे पयलीं प्रत्येक जाणांनी ट्राय केला. सो तो ट्राय करून आमी म्हाजो रिक्वेस्ट इतलोच की आमी इगो एकमेकाचो हें करून जे आमकां जें दिसता की थोड्यांक आतां गव्हर्मेंटाचो कितें आसा, गव्हर्मेंट हॅज टू प्लॅन एज अ होल, एज अ स्टेट दे हॅव टू प्लॅन इट. आतां ऑलरेडी पेडण्यान इतली सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, तितून भितर आमचो स्टेडियमूय जातलो, कसो जातलो, कितें जातलो, तो आमकां चॅलेंजीस खूब आसा. सो त्यो सगळ्यो पळोवन म्हाका दिसतालो इजी वे आवट आनी आमचो जागो, स्वताचो जागो जो आमी ओन करता त्या जाग्यार आमकां बांदलो जाल्यार आमी फाल्यां सकाळीं एक 7-8 म्हयन्या भितर थंय ग्रावंड करपाक शकता आनी एक वर्स भितर आमकां स्टेडियम पळोवपाक मेळटलो. फक्त कशें आसा आमकां तो ओके क्लबा कडल्यान येवपाक जाय, एक कॉन्फिडन्स प्रयत्न चालू आसतले आनी हेजे बेगीन तो जातलोय बीन इतली म्हाका गॅरंटी आसा. सपोज क्लबांनी सपोर्ट केलो न्ही जाल्यार हांव तुका सांगता. आनी ज्या प्रकारे सरकारूय काम करता, ज्या प्रकारे आमकां मुख्यमंत्र्या कडेन आमी मिटींग घेतिल्ली, आमकां सीएमांनी सांगलां, आमकां सगल्यांनी सांगलां की तुमी पयलीं डिसायड करा तुमी खंय करपाचें. एज अ गव्हर्मेंट म्हणून आमी परमिशन रोखडेंच दिवन आमी जाता तितले बेगीन हो स्टेडियम उबारया म्हणून. सो म्हाका सरकारान कॉन्फिडन्स आसा, म्हाका म्हाज्या क्लबांनीय कॉन्फिडन्स आसा. आतां थोडो टायम लागता, तो लागतलो. त्या खंयच्याय गोश्टी येदी व्हडली वास्तू जेन्ना आमी बांदता तेन्ना खंय तरी आडखळ म्हणटा ती येताच आनी ती साहजीकय आहा ती येवप. पूण तेजेर आमी मात करून आमी मुखार वतले. ओके रोहन बाब, हांव मागता की तुमच्यो ज्यो 2 इच्छा, एक आमचे भुरगे ब्लू जर्सीन इंडिया टिमीन दिसचे आनी दुसरें गोंयाक एक बरो फूल फ्लेज असो स्टेडियम आसचो. तुमचे जे प्लॅन आहा ते सक्सेस जावचे आनी तुमी आमकां वेळ दिलो सावथ आफ्रिकेच्यान येवन आनी तुमचे सगल्यो गजाली आमकां मनांतल्यान भितर कितें जाल्यो, ड्रेसींग रूम सगल्यो सांगल्यो. म्हणून देव बरें करूं. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.